दिवचल बोड्डेच्या सरकारी शाळेच्या पोरणे इमारतीचे दुरुस्ती काम अर्धवट आसा। इमारतीत लायटीचो देखून प्रस्न आसा, देखून माणकुली भुरगीं काळखात बसतात। इमारतीक देखून रेबो निर्माण जाल्ल्यान भुरगीं चिखलात निसरून पडटात। घाण उदक भायर उक्तडार साचून जळारां वाडल्यात, देखून रोगराय पातळपाची भिरांत आसा असो भंय पालक उक्तायतात। जिवाणी लेगीत भोंवतना दिश्टी पडटा अशें पालकांचें म्हणणें आसा। सो आता पळोवंक गेले जाल्यार हांगासरली पुरी पेस पळयला जाल्यार भुरग्यांचे क्लासीक येवपाचे खातीर तशी ना। पळोवंक गेले जाल्यार सगळे चिखल आहा, रान वाडलेलें आहा, इवन फुटपाथ आहा ते फुटपाथीर सगळी निसरट जाला पावसान। हांव शिक्षण मंत्र्या कडेन आनी हांगासरल्या आमदारां कडेन इतलेंच मागता की ही सगळी सुवात क्लीन करून दिवपाची। इवन भुरग्यांक येवपाचे चिखल बी आहा ते सगळे क्लीन करपाचे। इवन शाळेच्या भितर प्रिमायसेस पळयला तर लायट ना, फॅन ना भुरग्यांक। इवन भुरगीं आतां सकयल बसता जमनीचेर बसून थिंगा सगळी डस्ट आहा। डस्ट आसून जर भुरग्यांक फाल्यां कितें दुयेंस जालें कितें जालें मागीर भुरगीं स्कुलान येवची ना, तेंचे आर्थीक शिक्षणीक नुकसान जातलें। त्या खातीर सगळें क्लीन करपाचें, लायटीची वेवस्था करपाची सगळी भितरली आनी भुरग्यांक बरें एनवायरमेंट करून दिवपाचें, इतलें हांव शिक्षण मंत्र्या कडेन मागता। दुरुस्ती केल्या, सिमेंट बेश्टी घालून दवरला, प्लॅस्टरींग करूंक ना, काय करूंक ना। आनी भुरगीं एक एक कोण अशी आतां बालवाडीन सुद्दां आसा ती लायट ना, थंय फॅन ना आनी भायर सगळे बँक बीन मोडलेले बीन सगळे थंय दवरला। हांव कितें म्हणटा, एक विचारी जर जिवाणू बी थंय रावात जावं भुरग्यांक चाबात जाल्यार हे कितल्यांक पडटले, हेका जबाबदार कोण? हांव कितें म्हणटा, जी कोण आतां शिक्षण मंत्री आसा जावं एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जावं चायल्ड ऑफिसरान, तेंच्यांनी मातशी खात्री घेवपाची आनी हे कितें आसा ते बेगिना बेगीन सारकें करून घेवपाचें, इतलीच म्हाजी मागणी। जे ह्या बिल्डिंगेचे दुरुस्तीचे काम चालू आसा जी फाटल्यान तुमकां दिसता त्या, आनी हे सगळे हांगा करड वाडला। त्या खातीर बारीक जी भुरगीं आसा 2-2.5 वर्सांची ती ह्या बालवाडीन येता आनी हे करड जर वाडला ते पळयले आनी सगळी घाण काम चालू आसा ह्या बालवाडीचे आनी स्कुलाचें काम चालू आसा। भितर लायट ना, फॅन ना, कांयच ना आनी भुरग्यांक हांगा हाडून बसयल्या। पयलींच गव्हर्मेंटाच्या बालवाडीन भुरगीं येयना आनी अशें जर जावंक लागलें जाल्यार कशें जातलें? हेजेर शिक्षण खात्यान मातसो विचार करचो आनी हांगा तातडीन दुरुस्तीचें काम हातीन घेवपाचें। म्हणजे हांगा रेबो जाला? हय, सगळो रेबो जाला। रेब्यान सादारण 5 इंच हांगा रेबो आसा। ह्या रेब्यांसून वयचें पडटा भुरग्यांक आनी थंय गुणे आसा। भितर ट्यूबलायटी उबे केल्या त्यो फुटलेल्यो आसा। भितर फॅनाचो कचरो आसा। शाळेन भरपूर कचरो आसा। हो सगळो कचरो बेगीच्या बेगीन हटोवपाचो अशी म्हाजी मागणी आसा। भुरगीं निसरून पडटा कशी तरी। हांगा 3 वाटो आसा, 3 वाट्यांसून खंयच्यानूय येयली जाल्यार भुरगीं हांगा निसरून पडटा। त्यामुळे हांगा कितें तरी उपाय योजना करची। येदो मोठो ग्रावंड आसा शाळेक आनी ही चार पळयला तुमी 1.5 फुटाची चार वाडल्या हांगा सगळी, ती कट करची। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।